Yes, that's it. The winner of 2016 नामदार चषक सिद्धिविनायक. आज गोंयच्या सगळ्या ज्या भागांनी आजपर्यंत दुर्लक्ष केल्ले आसा अशा सगळ्या भागामध्ये एक 2-3 किमान म्हजो कन्सेप्ट एका पंचायती एक तरी ग्राउंड असो हो नारो घेवन आमी गेल्ले आसा. आनी म्हाका सांगपाक आनंद जाता फाटल्या 30-35 वर्सां स्पोर्ट्सा मळाचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें ना ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान 4.5 वर्सां दिल्लें आसा. आणि त्यामुळे तुम्ही नाराज जातले का आमकां दिलें ना. हांव आज तुमकां सांगपाक सोदतां जी गोष्ट आसा तुमच्या भागांत जी कमी आसा ती गोष्ट आमी भरून काडटले. हो ग्राउंड आसा म्हाका दिसता प्रशांतान म्हाका फावट एक कारण आसतलें सर हो ग्राउंड पळयता बाकी सगळे पळयताले. हांवें आतां ताका सांगलां की येणाऱ्या 2-3 म्हयन्या भितर ताजें प्रत्यक्ष रिक्षा सगळे प्रोसेस जावन ताजें फावंडेशन कशें घालपाक येतलें आनी जेणे करून हाडोळ आमचें. पण आयोजन पळोवन खूप समाधान झाले. अशा कार्यक्रम करप आवश्यक असता. युवकांच्या अंगात तो घाम काढप हे खूप आयची काळातली गरज असा. अशा आयोजनाबद्दल हांव शुभेच्छा दिता आणि येणाऱ्या काळात हे आयोजन आनीक यशस्वीरित्या दर वर्सा उत्तरोत्तर त्याचा उत्साह वाढत जावचो अशी शुभेच्छा दिता.